गोंयकार सणा परबांनी बरे रमतात। सण परबो मनाक थाकाय आणि शांतकाय दितात। गोयचे फामाद नावेलचे रुजाय सायबिणीचे फेस्त अंदू 16 नोव्हेंबरा सावन सुरू जातले। पूर्व तयारेच्या हेतान नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान संबंधित अधिकाऱ्या बरोबर घेऊन ही बसका घेतली। हे बसकेत काय मार्गदर्शक तत्वांचेर उलोवप जाले। आयकात। आवर लेडी ऑफ रोद्री चर्च जी आसा ही फेमस चर्च जावन आसा नावेलीची आणि हे जे फेस्त जे आसा हे 16 तारखेर आसा। हे फेस्त बरी जावचे, हांगा कसलेच त्रास जावचे न्ही, कित्याक हे हायवे असले कारणान हांगा खुबशे जे गाडी आसात हांगा वतात, म्हणटकीर हेका खंयी तरी त्रास जावचे न्ही। जे कोण डिवोटीज आसात जे हांगा फेस्ता येतले हेंकां त्रास जावचे म्हणून आज हांगा एक मिटींग दवरली। ह्या मिटींगेक जो लोकल MLA आसा नावेलीचो उल्हास तुयेकर, सरपंच पॉल पेरेरा, डेप्युटी सरपंच दामू, आनीक मरगांव टाउनाचो PI, ट्रॅफिकाचो PI आनीक बाकीचे जे बरे मागपी लोक ह्या मिटिंगेक आसले। आनीक ही मिटींग आज पंचायतीक जाली आनी ह्या पंचायतीक अशें ठरयलें की हें बरी जावपाक जाय। 2 वर्स जालीं कोरोना पॅन्डेमिका खातीर हांगा करपाक मेळना, तर हें बरें जावचें म्हणून तेणी ही मिटींग घेतले कडेन आसा आनी सडन डायरेक्शन दिले कडेन आसा। MLAन सांगला पुलिसेक की बरे भशेन फेस करया, कोणाक त्रास जायनासतना करपाक जाय। फक्त हांगा एक प्रॉब्लेम आसा तो म्हणटा SSC भुरग्यांच्यो ज्यो प्रिलिम्सच्यो एग्जामी आसात ह्यो त्या टायमार आसात आनीक ह्या एग्जामी कडेन भुरग्यांक कोणाक त्रास जावचे न्ही हेजी दखल पुलिसेन घेवची, हेंय तांकां ते भशेन डायरेक्शन दिले कडेन आसा। आमचे नावेलीचे जे गोंयचे अशे फामाद फेस्त आमचे रुजार सायबिणीचे ते 16 तारीख जावपाचे आनी त्या निमतान आमचे हांगाचे स्थानीक सरपंच आमचे पॉल आनी डेप्युटी सरपंच दामू, तशें पंचायत सेक्रेटरी, तशेंच आमचे मडगांवचे PI आनी ट्राफिक PI आनी आमचे दीपक सावंत हांच्यांनी ही मिटींग आपयल्ली। कारण एवरी इयर फेस्त जाता आनी फेस्ताक आमचे हो मेन रोड असल्या कारणान ट्राफिक खूब आसता आनी फेस्ता निमतान लोकांक त्रास जावपाक ना, त्या खातीर आमी ते ट्राफिक डायवर्ट करपाची आनी फेस्त हे 2-3 दिसां खातीर लोकांकूय त्रास जावपाक ना खातीर पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाचें। आनी त्याच प्रमाणे फेस्ताक जी फेरी जाता ते फेरये खातीर आमचे नियर बाय स्कूल आहा, एग्जामी चालू आहा, तांकां त्रास जावपाक ना, त्या खातीर लावड स्पिकर बी त्या टायमार लावप ना, त्या टायमाचेर ट्राफिक सुद्दां थंय पार्किंग करप ना, अशे तरेचे काही आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा। फेरीक NOC घालून कंडिशन घालून दिवया आमी, कित्याक फेस्त 2 वर्सां ब्रेक आशिल्लो कोविडाक लागून आनी आमकां गोंयभर म्हाका दिसता जावं फेरी येवपी आहा पळय वेपारी बी तांकांय खूब लॉस जाल्ले आसले, सो तांकांय बी कितें हिंगा धंदो करचो आनी आमकां फेस्ता फेरी भोंवपाक जाय, तांकांय बी एन्जॉयमेंट जाय फेस्ता निमतान। सो ताका लागून बॉडीन हेणेन मस्पास केलें कंडिशन घालून दिया म्हणून, कित्याक ते ज्या दिसांनी इस्कॉलाची एग्जामी आहा, सो 2 इस्कॉलां आहा हिंगा, एक मोठो पेपेचे सेटलमेंट आनी एक रोजरी स्कूल। सो इस्कॉलां भुरग्यांक जी एग्जाम आसतल्यो तांकां डिस्टर्बन्स जायना जावपाक, तशें बरें MLAन सांगलां ते भाशेन आमी मिटिंगेक तें डिस्कशन केलां। मारगांव टावन पुलीस आहा, लॉ एंड ऑर्डर कितें कांय प्रॉब्लेम जायना जावपाक, तशें ट्रॅफिक पुलीसूय येयला मारगांव टावन, ताकाय सांगलां ट्रॅफिक स्मूथ वचपाक त्या टायमार जे परेन भुरग्यांक गेली एग्जामी चलतल्यो आनी सावंड बा कांयच आसपाक जायना। टायम बी कितें घातला तुमी? 2 ते 5 दनपारची। सो ह्या टायमार थिंगा कांयच एक्टिविटी जावपाक ना।